नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उकार. हांव समिता कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. भौशीक सुटी जाहीर जाल्या उपरांत दवर्ली पंचायतीच्या सरपंच पदाची वेंचणूक जाल्ली रद्द. तरी बीडीओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर आपयल्ल्यान जालो बोवाळ. दिवचले एका इमारतीत सिलिंडरांतल्यान गॅस लिकेज जावन पेटली शेगडी. उजो पालपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणांत. देवादायेन अनर्थ टळ्ळो. जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामा काणकोणकार ब्रेस्तारा मांडटलो आपली बाजू. रामाच्या स्टेटमेंटाकडेन लागून रावल्या लोकांची नदर. रेंव काडपा खातीर उच्च न्यायालयान दिले महत्वाचे निर्देश. रातचे 8 ते सकाळी 8 वरांचेर संबंदीत वाठारांत तैनात करचे पुलीस. बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर घालचे आळाबंद. राज्यात जिल्लो पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक जातले मतदान. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जातली जारी. शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो. थळाव्यांनी चोर बायलांक धरले रंगे हात. अंजून पुलिशेन दोगा दुबावीत बायलांक घेतले ताब्यांत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बुधवारा दवर्ली पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. दवर्ली पंचायत सरपंच वेंचणूक भौशीक सुटयेक लागून रद्द केल्ली. उपरांत बीडीओन परत वेंचणुके खातीर आपयल्ल्यान पंचायतीत केस्तावदी कोफुसांव निर्माण जाले. पळयात. बुधवारा दवर्ले पंचायतीत वेंचणुके वयल्यान बरोच वाद निर्माण जालो. मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून भौशीक सुटी जाहीर जाले उपरांत दवर्ले पंचायतीच्या सरपंचाची वेंचणूक रद्द जाली. 4 उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ले. पूण बीडीओन अनपेक्षीतपणान उमेदवारांक परतून वेंचणुके खातीर येवपाक सांगले तेन्ना गोंधळ निर्माण जावन बोवाळ जालो. तशेंच थळावो आमदार वेंचणूक प्रक्रियेचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करता असो दावो कांय पंचायत वांगड्यांनी केलो. सगळे मिनिट्स बरयले आणि जे मिनिट्स त्याने बरयले बीन क्लियरली इलेक्शन शुड बी कॅन्सल बिकॉज ऑफ द एक्स सीएम MLA रवी नाईक केला म्हणून. सो ते आणि आमची सायन बी घेतली 3-4 महिने सायन आपली सायन घेतली आणि सायन घेऊन आम्ही भायर सरले आणि व्हिडिओ केलं समजा व्हिडिओ ऑफिसर केलं मातसो एक 10-15 मिनटं आले दाटी सांगून तो परतो येला. आम्ही बसवले पंचायती तो बोला पोती इलेक्शन करूया. आम्ही वरून खंयचो एक पार्टी प्रोसिजर बरयले बुकाचेर आमची सायन घेतली आणि तू पोतून तो रूल चेंज करता. दॅट इज रॉंग. मिनिस्टर आणि ताचे डेथ जाले. सडनली आमचे पंचायत व्हिडिओ ऑफिसर आयलो. ऑफिसर बसलो कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या आणि सांगपा लागलो की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून. आमचे प्रोसेस सगळी फॉर्म बी भरून जाली की आमचे कॅन्डिडेट मेदिनान फॉर्म भरले आणि बरे वेळा अर्दे वाटेचा परतो येयला आणि सांगपा लागलो की आपले इलेक्शन प्रोसेस कर म्हणून. आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑफिसरान मिनिट्स बरयले आणि आमी सायन मारले. इट्स हॅज बीन कॅन्सल्ड म्हणून. आमचे आम वचपा भायर हो परतो आमकां आपयता की इलेक्शन कंडक्ट करता म्हणून आणि तेका शेड्यूल ऑलरेडी जावन गेलो. आमी दवल्या मोस्टली आसा आमी ST समाज आणि ST समाज गव्हर्मेंट आसा पळय तो ग्रांट घेवपाक सोदता. कित्याक आमी तो व्हिडिओ सांगता चॅलेंज कर. आमी बारीक समाज एवरीडे कोर्टा वच म्हणल्यार जायना. कोर्टा आमच्यान कितें आमी इतलें अफोर्ड करपाक शकना. आमी आतां आमी इलेक्शन येयला आमचें कितें जालें आमकां फ्रेश डेट दी. आमी कंडक्ट करता. ते फ्रेश डेट दिवपाकच सोदना आनी सांगपाक लागले की इलेक्शन करताच. What is the reason election कित्याक cancel? So because रवी नाईक सर खंय भायर पडलो म्हणून एक्स CM ऑफ गोवा. रवी नाईक केन्ना भायर पडला? रातचो भायर पडला. सकाळी भायर पडूना. 11 भायर पडूना तो. तुमचे जायना, तुमचे पॅनल जायना, जिखना म्हणून तुमकां उडको आसलो रवी नाईक भायर पडला म्हणून आणि तुम्ही सांगता डिक्लेअर्ड हॉलिडे जाल्यार स्कुलांतली भुरगीं पळय एग्जाम बरयता मरे तांकां कित्याक हॉलिडे ना? तांकांय हॉलिडे डिक्लेअर करपाक आमकां कळून आयला की हांगाचो जो आमदार आसा तुयेकारबाग तो खंय इंटरफियर जाला आणि मागीर कॅन्सल केल्ले इलेक्शन व्हिडिओन. यांचे कडेन सगळ्या कडल्यान सायन दिवून गेली मरे तुमकां सायन कॅन्सल म्हणून. Some of them were on the way to go. Suddenly they are getting a call from the BDO, come up, deciding officer saying, we are going for elections again.
So are you all trying to play with the panchayat elected members? जे आम्ही कॅन्डिडेट दिला विद्यार्थी हल्लेकर ताका सपोर्ट करपाक लागून येयले आमी. तितून आता ते तुमी आता सांगले ते भशेन तितून आमदाराचे अशे आमदारान कॉली करून आमदारान काय सांगून आनी आमदार हांगा ना, आमदार आपल्याला पणजे आहा, आपल्या डिपार्टमेंटान. जेन्ना इलेक्शन व्हिडिओ येयलो, व्हिडिओन सांगले की कॅन्सल जालें म्हणून सो आमी मान्य केलें. आमचे अर्दे पंच जे वोटिंगाक बसपा आशिल्ले ते गेले सुद्दां. वयतकीर मागीर तांकां परत कॉल करून आपयलो की तुमी येया, इलेक्शन जातलें म्हणून. सो ते तशें परत येयले. येतकीर हांगा मागीर तेंगेले ते डिस्कशन जालें, कितें जालें आनी मागीर ते इलेक्शन रद्द केलें. सो आमी ते मान्य केलें आनी आमी फाटीं गेले. इलेक्शन नॉमिनेशन जातकर व्हिडिओन आमकां सांगलें की आता इलेक्शन जाता, प्रोसेस चालू आसा. त्या तरेन प्रोसिजर चलतालो. इतल्यान व्हिडिओन मदीं येवन सांगलें की इलेक्शन रद्द जालां, आमी कॅन्सल जाले. ताच्या नंतर व्हिडिओन सांगलें की इलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू प्रोसेस, ताचे खातीर तुमकां इलेक्शन परत करपाक पडटा. त्या दृश्टीन आमी हांगा आयले आनी इलेक्शनाक तयार जाले. पूण आतांच सांगल्या प्रमाणे व्हिडिओन इलेक्शन रद्द केल्लें आसा. नंबर 25/4/95 GAC4419 dated 15/10/2025. त्याचप्रमाणे ऑल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर्स etc. Will remain closed on 15/10/2025. So as per this notification, आजचे इलेक्शन आम्ही कॅन्सल केलं. परत तुम्ही घेवपाचे कन्फ्यूज जालो तेन्ना मागीर बोवाळ जालो. हय, तेन्ना मातशें बोवाळ जाल्लो. ताजेर कांय कमेंट्स गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक दिवचल शारा लागीं एके इमारतीत घडली. वेळारूच सिलिंडर बंद केल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. ही घडणूक बुधवारा दनपारां 12:30 वरांचेर रोलिंग मिल वाठारांत घडली. वाठादेवा वयल्या रोलिंग मिल वाठारांत एके इमारतीत पयल्या माळ्याचेर इम्तियाज हांच्या फ्लॅटात गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन शेगडी पेटपाची घडणूक घडली. गॅस पेटोवन इम्तियाज हांच्या घरांतले लोक फ्लॅटा भायर आशिल्ले. कांय वेळान भितर वचून पळयत जाल्यार सिलिंडराचे पायप आनी शेगडी पेट्टाली. हे विशीं दिवचलच्या उजो पालवी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारून शेगडी आनी गॅस सिलिंडर भायर काडलो. वेळारच धांवपळ करून मजत कार्य केल्ल्यान स्फोटा सारकी वायट घडणूक टळ्ळी असो दावो उजो पालपी दळान केला. कुछ नुकसान हुआ बाद में फायर ब्रिगेड को कॉल किया. फायर ब्रिगेड जाके बंद किया सिलेंडर. कौन फायर ब्रिगेड ने? नहीं हम लोग ही बंद किया. फायर ब्रिगेड बाद में आई. बाद में आए. नहीं बंद नहीं किया तो क्या होता था बाद में? उड़ जाता था ना, बाद में हम लोग ये हो जाता था. पूरा आग लगी थी. आग उसको सिगड़ी को लग गया था, सिलेंडर को नहीं लगा. घर में अंदर कोई नहीं था. कोई नहीं, बाहर आता था. 12:40 कॉल येयले की हांगा सर रोलिंग मिलाच्या फुडें मातन्याचे इम्तियाज हेच्या घरा थंय हें जाला म्हणून कितें गॅस सिलिंडर लिकेज जाला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार फोर्थ फ्लोराचेर आसले ते. तसो पळयता जाल्यार गॅसीचे पायप जे असले पळय ते थंय हें जाल्ले, मातसो लिकेज जावन थंय जळटाले ते. सो ते सिलिंडर बंद केल्या उपरांत ते बंद जाले आनी सिलिंडर काडून तो भायर हाडलो आनी तेची सेफ्टी घालली. पूण तशें पायप डुप्लिकेट आसा अशें दिसता. म्हणजे जो आपलो हें आसतलो रेग्युलेटर तो सारको ओरिजिनल कंपनीचो ना. सो तेंचेर मातसो परत हें लावपाक जाय. आनी आमी सडनली आतां ऑन द स्पॉट म्हणजे टायमींग पावल्या कारणान ते आमी तेंचे सेफ जाले ना तर ते व्हडलो पावर प्लांट बीन जावं शकता. म्हणजे कॅज्युअलिटी काय ना. कॅज्युलिटी काय म्हणजे तुम्ही टायमार पावूंक नासल्यार ब्लास्ट जातले. आमी पावंक असले जाल्यार ते एक्सिडंट जावं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रामाच्या हल्लो प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत जेनिटो कार्दोजाच्या जामीन अर्जाचेर रामान हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्लो. ह्या हस्तक्षेप अर्जाचेर बुधवारा मेर्जेच्या सत्र न्यायालयात सुनावणी आशिल्ली. राज्याकडल्यान जाप मेळचे हे खातीर प्रकरणाचेर 16 ऑक्टोबराक सुनावणी दवरल्या. आपली बाजू न्यायाधीशा मुखार मांडची म्हणून रामाक न्यायालयान निर्देश दिल्यात. उच्च न्यायालयान रेंव उपसपाविशीं म्हत्वाचे निर्देश जारी केल्यात. ह्या आदेशाप्रमाण रातचे 8 ते सकाळी 8 ह्या वेळांचेर संबंदीत वाठारांत पुलीस तैनात करचे, तशेंच बेकायदेशीर रेंव काडप थांबोवपा खातीर गरज आशिल्ले उपाय करचो असो आदेश दिला.
राज्यात जिल्हा पंचायतीच्या 50 मतदारसंघा खातीर 13 डिसेंबराक मतदान जातलें. मतदारसंघ फेररचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू जावपाची आसा. आचारसंहितेची स्वतंत्र अधिसुचोवणी नोव्हेंबरात जारी जातली. शिवोले दांडो वाठारांत चोरयेचो यत्न फसलो. मेल्या म्हायती प्रमाण दोगा बायलांनी ह्या वाठारांत तांब्याचे तोप, मडक्यो आनी हेर आयदनां चोरपाचो यत्न केल्लो. मात थळाव्यांनी ह्या बायलांक रंगे हात धरलीं. थळाव्यांनी ह्या बायलांक खंडून पुलिशेच्या स्वाधीन केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. दारान हाली हांव भात उकडूंक जाय म्हणून हाडूंक वच जाल्यार मोडकीच ना थंयसर. ओके. केन्ना तुवें लक्षान येयलें? काल खंय आहली मोडकी तुमची? बायल्या फुडान हाडली. ओके. आनी कसली ती आतां? तांब्याची. त्यांनी सगळी आयदनां चोरल्या कोणाची आणि त्यांची पोटली वतयली थंयसर. तितून काय ना, हितून म्हणटा पळय कांयच ना म्हणटा. आणि थंयसर एक पोटली 2 दवरल्या, तितूनय काय ना. आणि ही पोटली अशें लिपोवन ठेवली. तोप घातलेले, 2 पेट्रोल मास असले आणि एक तोप असलो व्हडलो तांब्याचो तो. मागीर पोटली आमी काडली आनी वतयली जाल्यार तितून ते मेवळे आमकां सगळे. माणे भोंवतात ती बाटली व्हरपाक. आतां कचरो प्लास्टीक एकठांय करपाक भोंवता ती बायलां? तेंच्यांनी घरांचे येले लोकांचे आनी भायले भायर आसले खोपीनी खोपींचे काडून येला हे. ओके. सकाळी भात उकडूंक जाय म्हणून ती तोप सोदता खंय. तोप सोदता जाणा ती येयली ती जाण आसलेली ती बायल. अच्छा. तेंच्यांनी गेला जाल्यार पळय म्हणून तेंचे दादले तेंचे घोव येयले हांगासर कळ्ळें. तर हांगासर तेंकां धरली गट. हांगासर करतले 3 बायलां आहली. 2 असली. पण दवरलेली? कोण थेयली ती मागीर कोणी सांगले ते कितें ते पळय रे म्हणून. मागीर ती पोटली काडली आनी आमी हाडली हांगा. पळय जाल्यार भितर ते पेट्रोल मास मेवळे, एक तोप मेवळो. आनी बाकीच्यो पोटल्यो? बाकीचे कोणते पळय हांगा तिचे कानार आसली पळय बाबा काय ना आमी व्हरव काय ना बाबा व्हरव म्हणून. ते तोप मोडक्यो कोसल्यो मेल्ले हांगातले आनी पळोवना एकल्या येयले ते म्हणजे शेजाऱ्यान तुमकां सांगला? गजाली करता ओके. हें करचें पुलिसांक मातशें पोवचें व्हडलें कोण कोण भोंवताय मातशी कोण इन्क्वायरी करूंक जाय. इन्क्वायरी करूंक जाय कोण कोण भोंवता तेंची. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचल शारांत कोण्यांच्या बेतांपासून नरकासुराचे सांगडे करपाच्या कामाक नेट आयला. दादले कारागिरा सयत बायलो लेगीत हे काम करतना दिसून येतात. महाराष्ट्रातल्या तासगाव वाठारांतले कारागीर फाटल्या सुमार 25 वर्सांच्या नरकासुराचे सांगाडे करतात. दिवाळी लागीं पावतकीच तांच्या ह्या कामाक सुरवात जाता. कोणे, दोडामार्ग आनी हेर वाठारांतल्यान हाडल्या उपरांत हे कारागीर सांगाडे करपाच्या कामाक हात घालतात. दादले कारागिरा सयत बायलो लेगीत हे काम करतना दिसून येता. ह्या सांगाड्याची जाग्यारूच विक्री जाता. सध्या दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान दिवचल शारांत कोण्याच्या बेतापासून नरकासुराचे सांगाडे करपाच्या कामाक नेट आयला. जी तुम्हाला आता किती वर्ष झाली तुम्ही हे नरकासुराचे सांगाडे डिचोलीत करता आहात? 25 वर्षे. 8-10 दिवस आहे तो आम्ही चालू करतो. आणि हे सांगाडे करण्यासाठी जे बांबू लागतात ते बांबू कोठून आणतात? जोडा मारत बांधा मया किंमत 80-90-100. पण इकडे आणेपर्यंत खर्च येतोय ना? होय. आणि साधारण खर्च आहे आणि आपला चहा पाणी नाश्ता पाणी हे खर्च आहे. तुमचं मूळ गाव कुठला? तासगाव, महाराष्ट्रातील. आणि आता हे जे सांगाडे करण्यासाठी तुम्हाला कोण कोण मदत करतात? मदत काय आपल्या घरातलेच बायका वगैरे? होय आणि मुलं बायका? होय. आणि साधारण
याला मागणी असते हो नरकासुराच्या सांगाड्यांना. मागणी असते की थोडं पूर्वीसारखी नाही आता. पुढे सगळी नाही. आता काय सगळेजण करतील ना, त्याच्यामुळं त्याला मार्केट नाही जास्त. आणि मला एक सांगा, तुमच्याकडे सगळ्यात मोठ्यात मोठा सांगाडा किती रुपयाला जातोय? 10 फुटाचा 2000. 2000. आणि लहान पण आहेत ना तुमच्याकडे? हा नाही, लहानची किंमत काय? 1500 आहे, 1200 आहे. म्हणजे जास्त करून तुम्हाला पूर्वीसारखी आता मागणी नाही. नाही नाही एवढं नाही. म्हणजे व्यवसाय तुमचा चालतोय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवल्लेच्या फुटबॉल मैदानाची सामकी चवथिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढला. भुरग्यांनी जाल्यार या मैदानाचेर खेळपाचेच बंद केला. खेळा प्राधिकरणान या मैदानाचेर सामकेच दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता. देखून सरकारान या मैदानाची दुरुस्ती करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. दवल्लेचो हो फुटबॉल ग्राउंड. ह्याच मैदानाचेर फुटबॉल खेळपाक शिकिल्ल्या भुरग्यांनी राज्य आणि राष्ट्रीय संघाचे प्रतिनिधित्व केला. आता ह्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. मैदानाच्या सरभोवतणी रान वाढला. मैदानार बांदिल्ल्या खेळा संकुलाची खेळा प्राधिकरणान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची स्थिती बाबत जाल्या. दारां मोडल्या, चेंजिंग रुमांनी कोयर साचला, टॉयलेटी मोडल्यात. मैदानाची वायट स्थिती जाल्ल्यान भुरग्यांनी आता त्या मैदानाचेर खेळपाचें सोडून दिला. देखून आता तरी सरकारान हातून लक्ष घालून हो खेळा मैदान दुरुस्त करून भुरग्यांक खेळपा खातीर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हो ग्राउंड पयलीं एक सादो ग्राउंड आशिल्लो. मागीर मुखार ते भुरग्यांक खेळपाक लागून जायते भुरग्यांक ते प्लेयरूय जाल्ले आसा. स्टेट लेवल जाल्ले, नॅशनल लेवलांतले आय लिगाचे ते खेळले आसा. त्या भुरग्यांच्या मुखार डेव्हलपमेंट जावपाक ग्राउंड मातसो करून घेतलो तेन्ना आमचे हांगसरले पयलींचे आमदार ते सगळे पडून ग्राउंड करून घेतलो. तेजे मागीर हांगा परत डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्राउंड जाय म्हणटकीर तुका फॅसिलिटी जाय पडल्यो. चेंजिंग रूम जाय पडले, प्लेयर्स रूम जाय पडले, क्लब रूम जाय म्हणून हो कॉम्प्लेक्स बांदलो. हो कॉम्प्लेक्स बांदता आसतना इतलो चकचकीत आशिल्लो आनी आतां पळयत जाल्यार तेजी दुर्दशा जाल्या सारकी. म्हणजे तुका तूं पळय तेज्यो वायरी भायर काडल्यात, तेजी दारां फोडल्यात, तेजी खंय हारशे फोडल्यात, कुत्र्यान पिलां काडल्यात, सोऱ्या बाटल्यो आसा. म्हणजे पंचायतीक दिल्लो ग्राउंड हो पंचायतीक कांय लक्षूच ना हांगसर. पंचायती फुड्यान गेले ते म्हणटा आमचे लेबर ना, हे ना ते ना, ही उतरां तेंची. आतां म्हाका सांग, गव्हर्मेंट बरो करून गव्हर्मेंट सगळे पळोवपाक गव्हर्मेंट थंय बसूना आनी गव्हर्मेंटाक खूब कामां आसात. लोकल लेवलाचेर जी लोकल गव्हर्मेंट आसा तेणी कितें करप? तिणी पळोवप न्ही. हे हांगसर विलेज पंचायत आसा, विलेज पंचायतीन कॅर घेवपाक जाय. हेजो असो कॉम्प्लेक्स सामको हेजो मोगाचो कॉम्प्लेक्स असो. भुरग्यांक कितले खेळटात, भुरग्यांक आतां येता हांगसर तसो कायल ग्राउंड पयर आमी हो सगळो ग्राउंड साफ करून घेतला. पोरू आमचे एक ऑर्गनायझेशन ग्राउंड क्लिप केल्लो. आतां इंटर टुर्नामेंट जालो आसा, ताका लागून आमी तेंचे फुड्यान गेल्यार ते एक म्हणटा आमचे कडेन लेबर ना. हांव कितें म्हणटा लेबर ना, कित्याक हांगा स्टेडियम आसा, स्टेडियमार ग्राउंड्समॅन आसा, तांकां जर तुमी बऱ्या भशेन बरोवन तेजे कडल्यान समज 2 लेबर फोर्स हांगा हाडून ते मेंटेन करत जाल्यार काय बरें जाता. तुमी ते करपाकूच सोदना अशें दिसता आमकां. गोमंतक टीव्ही खातीर दवल्लेच्यान गौरांग प्रभू मलकारणेकार. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक अनंतान विलीन जालो. मंगळारा राती काळजाच्या आताकान ताका मरण आयिल्लें. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणबोळीत रवी नायकाच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. त्या आदी फोंडे मालांतल्या ताच्या घरा येवन हजारांनी लोकांनी रवीच्या कुडीचेर निमणे दर्शन घेतलें. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नाईक हांचे कुडीचेर बुधवारा सांजे निमणे संस्कार जाले. सरकारी इतमामान फोंडेच्या मसणभुयेंत रवीच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळांतले कांय मंत्री तशेंच आमदार आनी गोंयभरच्या लोकांनी रवीच्या घरा वचून ताच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह धरून कितल्याशाच केंद्रीय मंत्र्यांनी तशेंच वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान रवीक आर्गां ओंपली. मंत्री रवी नाईक हांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केलो. तशेंच एका दिसाची सरकारी सुटी जाहीर केल्या. मुख्य सचिव कंदावेलू हांणी हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेतकी मंत्री तशेंच आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. मंगळारा मध्यान राती हड्ड्यान दुखता म्हणून तांकां फोंडेच्या सावयकर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. उपचारा वेळार हॉस्पिटलांतूच तांणी जीव सोडलो. मरणा वेळार तांची पिराय 79 वर्सां आशिल्ली.
मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून पुराय गोंयभर दुख्खाची ल्हार पातळ्ळा. शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नायक 19 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले. ह्या दुखेस्त घडणुकेक लागून राज्यात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत गोंय राज्याचे मंत्री आणि आमदारांनी रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री रवी नायक मंगळारा राती संवसाराक अंतरले. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्री, आमदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी मंत्री रवी नायक हांकां आर्गां ओंपली. गोयचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे ॲग्रिकल्चर मिनिस्टर म्हज्या कॅबिनेटात आशिल्ले, त्यांचं रात्री 12:30 ते 1:45 सुमार त्यांचं देहांत जालो. गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर त्यांनी काम केलां. जमाव जो जाणं ते सगळे तेणेच जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन आनी अशी एक व्यक्ती सारको नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत. पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम म्हणून उलयतलो. म्हजे खुबशे कलीग आसा, ते म्हणटाले की आमच्या रवी बाबान हें एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA केली KG करचें पडटालें. अशे पद्दतीन त्या क्षेत्रांत एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट त्या संबंध गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा. हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत तेच्या आत्म्याक सतत शांती लाभ. बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नायक हांचो अकस्मात देहावसान जालें. एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली. एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नायक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली. आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर. सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी, सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर, तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना. गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री श्री रवी नायक हे आयज आमचे भितर नात. आनी एक अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या मळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा. त्या सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक, मागीर आमदार, खासदार, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जें काम जें त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या समाजांतल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय तांचे सोडून आनी एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व तांणी केलें. त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां. आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र, जरी राजकारणांत हेवटेन तेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994 थंयची हांव आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणांत आनी समाजकारणांत एक मोठो धक्को. रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूब दुःख जालें. रवी नायक असो लिडर जेणे समाजान विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द खूब गाजली. जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान खबर केली.
आणि खुबशे बऱ्यो गजाली निर्णय मुख्यमंत्री पदाचे कारकिर्दीत फोंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्या ना. म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान वयस गेलो. रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो, पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो. पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां ज्या तरेन आमी पळयताले. 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानान जालो. आनी म्हाका एक सांगात दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली, ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें ती बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख. त्या दिसा ताणें आमकां आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे माया, ते देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली आनी तांची तो शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. इट्स अ बिग लॉस, नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज. At the loss of Sri Ravi Naik. He has been our senior colleague. He is basically he was the tallest leader as far as Bandari Samaj is concerned. He always fought for the downtrodden and for the upliftment of Bandari Samaj. Now there must be a lot of split as far as Bandari Samaj is concerned. He was really actually saddened by the split. He wanted that all Bandari Samaj should basically come together under one umbrella. It is really a loss to the state. रवी नाईक म्हणटा तो गोंयच्या राजकारणांतलो एक व्हडलो लिडर. चड करून बारीक समाज, कूळ मुणकार, ग्रास रुटांतल्यान वयर सरिल्लो लिडर, जो फक्त भंडारी समाजाकूच न्ही पूण एक गोंयच्या बऱ्या खातीर एक दूरदृश्टी आशिल्लो लिडर. म्हाका दिसता ताच्या मरणान गोंयचें राजकारण खूब बदलतलें. ही विल बी मिस्ड इन गोवाज पॉलिटिक्स. विटी मनीस मजा करतालो, कॉमीक करतालो, पूण कॉमीक करतना ताका एक व्हडलें तातूंत अर्थ आसतालो. सो टायमपास कॉमीक नासतालो ना. आनी गोंयांत बरें कितें जाय, गोंयचें उरलां तें गोंयकारपण कशें राखपाचें, कायदो आनी सुवेवस्था जी काबार जाली ही कशी राखूंक आमी शकतात, हें सगळें आयली उत्तरां तागेलें आशिल्लीं. म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडली दिसली जातली. पीपल वील मिस इट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न